मागावकर, आता तुम्ही भट्टी लावपाक सुरू केलाय, कितें करचें पडटा पयली स्टार्टिंग? भट्टी करच्या खातीर पयली भांड म्हणून आसता, हे पळय, हे अशी चूल करूची पडटा. चूल करप आनी तेच्या वयर हे भांड दवरप. ओके. भांड दवरले काय ना, मागीर हेका माती घालता आमी अशी माती घालून हेचे मेरेन अशी पुरप. पुरल्या उपरांत मागीर हयसर अशी हे आदी आमी बोडगीची पायपां लायताले, हे आता UPVC लायता, म्हणजे गरम असल्यार सुद्धा काय प्रॉब्लेम जायना. आणि मागीर ते हे पळय ते वयर कॉयल आहा न्हू, ते कॉयल भितर घालता आणि ते दोशे सायडीन अशे एरडायल आणि एमसील लावन पॅक करता आणि हांगासून मागीर ते भायर सरता. ओके. उराक हे आता येता ते कितें उर्राक, उराक आणि मागीर उर्राका पासून कितें करतात तयार? फेणी करता आमी, ती मागीर हेच परत घालप आणि परत तितून रोस घालप. उर्राकाक आणि फेणी करपाक कितें फरक? उराक म्हणजे डायरेक्ट रोस हितून घातलो काय उराक येता, आणि परत आम्ही रोस घालप आणि हे परत उराक घालप भितर. रोस हे वाटता, म्हणजे उराक आमचे 14-15 येता, ते मागीर 18-19 येता. हे आता तुम्ही उर्राकाची भट्टी केन्नापासून सुरू केलाय? आजपासून? आयजच सुरू केले आम्ही. त्याची कितें पावणी बी आसता एक्सायजा कडल्यान? पावणे आसता, लायसन मारूचे पडटा. ते दर वर्सा कितें टॅक्स बी भरचो पडटा. आता हो व्यवसाय न्हू तुम्ही केन्नापासून करतात? ह्यो आमच्या आज्यापासून चालू आहा. आता सध्या कामगार काजी लागीं करपाक बोंडू बिंडू आसात. आणि कसल्या प्रकारचे तुमचे कडेन काजूचे जाती आसात? आमच्यावर सगळे तरेचे जाती आहात, म्हणजे जे हायब्रिडय आहात, म्हणजे M1 हा, V4 हा, V4 हा, आणि सध्या आमच्या कडेन गावठी सुबेस आहात. गावठी पण लोकांची हे कशें आहा, आमची कलमी काज म्हणजे जो येऊन बघीत ना तो बेश्टोच बडबडटा की त्याचे कलमी काजीचे, पण कलमी काजी आहातूच आमचे, म्हणजे ते मी लायल्ले स्वतः, आणि जे आज्याचे बाबाच्या हरकतीचे आहात, आणि आमचे पहिले आम्ही लहान असताना सुद्धा आम्ही गावठी लायले, म्हणून आता ते गावठी आणि कलमी हे दोनांचं मिश्रण घेऊन आता आम्ही हे करता. पण लोकांची संभावना, म्हणजे जो कोण येत ना डोंगरार, कोण पळयत ना, तो बेजार बसता आणि सांगता की त्याचे कलमाचे काजी तो ह्या करता, तो त्या करता, पण प्रत्यक्षात तसा काय नसता. खंयचोय धंदो प्रामाणिकपणान केलो न्हू, आणि कसो 24 म्हणजे सगळं, म्हणजे अर्धच काम केला, म्हाका आयज कामाक वचांक जायो, म्हाका आयज सर्विसेक वचांक जायो, म्हाका आयज शेनवार आयतारच सुटी गावतली, तेव्हाच म्हाका काम, म्हणजे ह्यो शौक करप असो ना. आमचो शौक ह्यो न्हू, आमचो ह्यो पॅशन, आणि आम्ही आता ह्यो ब्रँड तयार केला काजूचो. लोकांचा कसा तो शौक असता, त्याच्या खातीर हे लोकांची हे समजूतच ह्या जाल्ली आहा, चुकीची आहा. फक्त बसान गजाली, टेबलार बसान गजाली करपाच्या, जेवणाच्या टेबलार बसा आणि आपणाक परवाडप ना म्हणून ह्या सांगा. आता म्हाका सांगा, तुम्ही काजी आम्ही पळयले भरपूर तरेचे काजी आहात, वेगवेगळ्या रंगाचे जातीचे. चड मुठ्ठे खंयच्या काजींक लागता तुमका कितें दिसता? चड म्हणजे जसा बी तसा भात म्हणटा. ज्या काजीचा बी बरा आहात न्हू, त्याचा ह्या जाता, म्हणून ती कशी शेतकऱ्याची एक दृष्टी असता. म्हणजे त्याका म्हणतात शेतकरी सायंटिस्टय आसांक शकता. तो प्रत्येक दिसा ते काजीपणा वयता, त्याचे काजीपणा कितके मुठ्ठे लागतं. एक काजी खंयच्याय जर सामान्य व्यक्तीक विचारला, बाबा हे काजीक तुका कितके किलो गावले मुठ्ठे, कितके काजी गावले, ह्यो कोणच सांगूंक शकना. आणि परत म्हणटाले ह्या आता तवार इला, तवार बाबा कितके पासून ह्या जाता, परिपक्व जाता. तवार इल्या उपरांत तेका फूल केव्हा धारणा जाता, या फूल धारणा जाल्या उपरांत त्याचा फळ केव्हा जाता, ह्या लोकांक कांयच खबर ना. आणि बेश्टेच बडबडीत असता, आयज धुक्या पडला, माझा ह्या झाला, असे. म्हणजे लोकांची समजूतच ह्या जाल्ली आहा. आता तुमका हो व्यवसाय करपा खातीर कोण कोण मदत करता? घरची घरकान करता, परत आमचे दोस्त ह्या ते सगळे, म्हणजे जे हितचिंतक, एग्रीकल्चर हा, आत्मा हा, वॉटर अँड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हा, ICR हा, असे नाबार्ड हा, ICR, असे सगळे लोकांसून आम्ही जे जे हेचेर जेका अभ्यास हा त्याच्या फाटल्यान वचान आमी तेंच्या बॉलान बसा, ते आमी आता हे केल्या. आणि आमचो एक गुरू हा मावळणकर म्हणून, त्याचे 40 वर्साचो अनुभव, त्याचो 40 वर्साचो अनुभव म्हाका येयलो. म्हणजे त्याच्याकडे आम्ही 5 वर्सां भोवल्या, म्हणून माझो आता त्याच्याकून 5 वर्साचो अनुभव खूप जाल्लो.
म्हणजे खंय लुकसाण खंय खंय करूंक जाय खंय नाका हें जाता. आता म्हाका सांगा, हो व्यवसाय करपाक सरकारा कडल्यान काय आर्थिक मदत पारंपारीक व्यवसाय म्हणान मेळता? मेळटा न्हू. काजींचेर ह्या गावता न्हू, आमकां सपोर्ट प्रायस गावता. हम्म. सपोर्ट प्रायस गावता. काजी लावपाक कलमां लावपाक पयशे गावता. 3 वर्साचे हें दितात तेका पॅकेज कशें. ओके. 1 वर्सा ते नाल्यार डायरेक्ट दिले जाल्यार लोक पयलेच पयशे घेतले आनी लावचे मिवचे ना. म्हणून तेका सरकारा पासून खूब फायदो आहा, पूण तो करून घेवपाक आनी जेका टायम ना असो म्हणटा तेका तो उपकार ना. आम्ही आता पळयता काही शेतकरी त्या हंगामान तो कितें 3 महिन्याचो किंवा 4 महिन्याचो व्यवसाय असा तो करता, पूण तू प्रगतशील शेतकरी 365 दिवस आम्ही तुका शेतान म्हूण रानान सो वेगवेगळो व्यवसाय करतात. तेतून कडधान्य आसतली, भाजीपालो आसतलो. तू काजीच्या माळ रानाचेरय पावसान कितें वेगवेगळी शेती करता. कसल्या प्रकारची ती शेती? शेती म्हणजे ज्या जाग्यार जमीन आहा त्या जाग्यार काय उगावतात. फक्त तुझा बारीक निरीक्षण जाय. बारीक निरीक्षण असल्या कारणान तू खंयच्या झाडाक कितक्या दिवंक जाय, काय दिवंक जाय, तेका खंयचो मायक्रो न्यूट्रन घालूंक जाय, खंयचा सारा घालूंक जाय, हेचे बद्दल जेका झाडा बद्दल जेका अभ्यास आहा तो खंयच्याय झाडार करूंक जाता. मी तेर्रासार टमाटा फुलयली, मिरसांगो फुलयली, रोजां फिरयली तेर्रासार. म्हणजे तेर्रासार जर फिरोंक येता जाल्यार ह्या डोंगरार कांयच न्हू, म्हाका इजी जाता. म्हाका खंयचाय पीक हाडून दिया, फक्त तेचे बद्दल म्हाका माहिती असल्यार पुरो जाय. जो पर्यंत माहिती ना तो पर्यंत म्हाका ते जायना. बाकी आतां मी सगळे तरेचे जे गोंयान जातात ती प्रोडक्टां सगळी घेतली. दोडग्यां, चिबूड, तवशीं, वांयगी, मखे, रोजां आणि बोलगाट, म्हारे दुदी, कोकण दुदी, हे म्हणजे आमच्या गांव पयलींचे सुद्दां केले. नाशणे, वरी, पाखर हे सगळे केल्ले. तूर डाळ सुद्दां इवन केली. करपाक व्हडलेशें काय ना. तेचे बद्दल तुका माहिती, तेचे किडीचे नियंत्रण, ते केव्हा लावप, कशें लावप हे जर कळल्यार तू योग्य तरेन जावंक शकता. रानटी जनावरांपासून काय मिळता? एका सुरक्षा दिवची पडटा काय खास? सोलर फेन्सिंग हा, झटका मशीन हा, ऑनलायनय गावता, आमचे सरकारय दिता. म्हणजे जसं तुका कन्व्हिनियन्स पडटा तसा तू करप आसता. ओके. आणि आता समज तू बाबा कडल्यान हो व्यवसाय शिकला, तुझ्या उपरांत आता भुरगीं काय शिकता, तांकां आवड आसा? भुरगीं एकदा करता. ज्या जाग्यार म्हाज्या चेड्याक पयलींच तुमकां एकदां सांगलेलां, आमी काजी पोंदां पयशे उडयल्ले. तेका जेव्हा पयशे दिसतले काजी पोंदां तो येतलो. दाटून धाडप ना, धुमकून पणस पिकोवप ना. तेका काजी पोंदां प्रत्येक काजी पोंदां प्रत्येक जाग्यार पयसो दवरलेलो आहा. तो सोदून काडपाची तेची जबाबदारी. जर सोदून काडलो तो बरो राजा कसो जगतलो. सोदून काडूंक जाल्यार तेच्या नशिबाचोच तो. आम्ही पळयता तुमच्या मळ्यान म्हूण की काजू बागायतीन व्हडले विद्यार्थी येता, कशा प्रकारचे तांकां गायडन्स करतात तुमी? गायडन्स करतात म्हणजे पयली म्हणजे बेज म्हणजे पयली म्हाजो एक विद्यार्थी येयलो आणि भेणो बगलो आणि तो म्हणलो ह्या माख्याचा झाड. म्हणजे आता जर आमची बेज झाली कशी, भुरग्यांक ट्युशन ह्या म्हणजे लायफ इज अ रेस म्हणटा तो, भागो. आवय बापूय 90-80% सगळ्यांक डॉक्टर इंजिनियर करूंक सोदतात. आणि जे आवय बापाय कडेन पयसो आहा तो पयसो कसो वगडांक जाय ह्यो तांकां सारको खबर आहा. तांकां खबर ना की आपल्या झिलाची कुवत कितकी आहा, ताका ट्युशनाक धाडूंक जायो काय नाका, तेची काय आहा ह्यो अभ्यास ना. मी शिकांक ना, म्हाजो झील जायो. आमच्या मास्तरांनी आमकां सांगलेलां पयलीं, अरे काय शेतान घेवन नांगर घेवन वयतलो, पूण मास्तरान केव्हाच सांगना ना की बरो शीक आणि तेचे बद्दल बरी माहिती घे, नवीन टेक्नॉलॉजी यूज कर आणि बरो शेतकार बापायचं नाव वयर कर. अहा केव्हा सांग ना. तो डॉक्टर इंजिनियराची नांवां वयर काडी. हे आता तुम्ही मुट्टे कितलो टायम लागता तुमकां वेचपाक? आमी अर्दो डोंगर सकाळी घेता, अर्दो सांजचो घेता. सांजचो. हे आता तुम्ही हो व्यवसाय करता पळय काजूचो व्यवसाय, कितली वर्सां जातली तुमकां? म्हाका तर 20 वर्सां जाली लग्नाक. हां. 20 वर्सां जाली करता आमी. म्हणजे पयलीं तुमी आनी कसलो व्यवसाय करताले घरा कडेन बी, म्हणजे लग्ना पयलीं? लग्ना पयलीं आमची अशी शेतां बी आसली, शेतां आसली. काजी आसली आमकां पयलीं. ओके. आता हे पयले हुर्राक न्हू तुमी केन्ना काडटा, पयल्या सिजनाचे हुर्राक? आमचे आतां ह्याच म्हयन्यान जाले. ह्या म्हयन्यान सुरू जाले. हय. तरी कितले काजी आसतले काय अंदाज?
अंदाज तसे आता 25 एकर ही एरिया हा फुल एरिया. फुल एरियेक सगळे काजी आसा आणि सगळे वरायटीचे काजू घातले आमी. हां कसले कसले आहा व्हेरायटी? वेंगुर्ला 4, वेंगुर्ला 7 ओके आणि आमची गावठी काज आसा आणि ह्यांच्या बरोबर आमची गावठी काज सुद्धा त्यांच्या बरोबरूच जाता. जाता कित्याक पोल्युशन जे आसा न्हू ते तांकां सुद्धा लागू जाता आणि बेगीन फूल येता बेगीन फळ दिता. हेज्या खातीर आमी 2 फावटी ते मूस सुद्धा हाडलेले आमी कितें पोलन जावपाक जाय म्हणून आणि मागीर प्रोडक्शन मागीर जास्त जाता. खंयचे काजी चड उत्पादन दिता? आता पळोवंक गेल्यार आमकां कलमी काजी आसा ते उत्पादन दिता भरपूर बी गावता तेजी म्हटल्यार काजू मातसो ल्हान जाता आणि गावठी काज आसा ती भरीव काजू आसता ताका रस जास्त आसता. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly slowly matching vibe एक्टिवा 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 फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क